पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोणेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांची इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। काल एचजीपीडे कमिटीची मिटींग आशिल्ली आनी मिटींगेक फोंड्याचे आमदार रवी नायक आशिल्ले आनी तांकां पत्रकारांनी पोट वेंचणुकेचेर क्वेश्चन घाले आनी तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की शिरोडा मतदारसंघांतले लोक येवन रितेशाक वेंचणुकेक रावचे म्हणून ते लोक रिक्वेस्ट करतात आनी तेजेर आमी अजून विचार केलो ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलां। पूण आमची मिटींग चालू आसा, आमचे यूथ आनी ते सगळे वचून थंय महिला मिटींग घेता चालू आसा शिरोडा। कॅन्डिडेट फायनलायज करपाक ना अजून आमच्या गोंयच्या हायकमांडान करूं ना। लोक नांव घेता, आमी अजून कांय डिसायड करना। रोय रितीशें नांव घेता काय करना हय, पण लोक येता आमी डिसिजन घेवना। ताका विचारची पडना, चल्या विचारची पडना, ताका उमेद आसा। लास्ट टायम विश्वजीता एगेन्स्टूय कॉन्टेस्ट केल्ले ते रॉयन, पूण तितून थंय कितें गेले, काँग्रेसीवाले कोण गेले ना थंय। सो काँग्रेसवाले कोण गेले ना ते रॉयक थंय काम करपाक। एक दीस एकटो कोण येयलो ते सांगना, म्युनिसिपालिटी ऑफिस आशिल्लें बांदलें म्हणजे ऑफिस केल्लें वाळपय, थंय येयलो, टर्न मारले, मेळप आसा, गेलो, मागीर नाच। कोण सांगलें 16 आमदार आसले म्हणून, एकूय आमदार येवना। आरे ताका कोणाचो सपोर्ट काँग्रेसवाले नासतना ताणें 100,000 क्रॉस केली, 6,000 नॉट जोक तेजे एगेन्स्ट। आनी ती BJP, MGP एंड हे तुगेले गोवा फॉरवर्ड हे सगळे उजगांव येवन मिटींग, उजगांव बिगस्ट पंचायत, तरी सुद्दां ताणें टक्कर दिली 6,000। पळय सगळ्यांनी काम केल्लें जालें जायत तो निवडून येवंक शकतालो, जालें तशें सगळें। सनबर्न फेस्टिवल जो फेब्रुवारी म्हयन्यात गोंयांत जावपाचो आसा ताका हिंदू जनजाती जागृती समिती अपोज करतात। ते म्हणटात की सरकारान जी तांकां परवानगी दिल्या ती रद्द करची। ह्या फेस्टिवलाक खंय खूब नाका त्यो एक्टिविटी जाता, अशें गोंयांत जावचें न्ही। हो 3 वर्सां पयलीं फेस्टिवल गोवा सरकारान बंद केल्लो, आतां कित्याक हाडला असो तांचो डिमांड आसा। तो म्हणटात की ताका ज्यो परवानगी दिल्या त्यो सगळ्यो रद्द करच्यो आनी हो फेस्टिवल गोंयांत हाडचो न्ही। सनबर्न फेस्टिवल जी गोव्यामध्ये 23 आणि 24 तारखेला वाघातोरमध्ये आयोजित होणार आहे, तर समितीची भूमिका आपल्यासमोर आपण मांडत आहोत। तर सर्वप्रथम की या सनबर्न फेस्टिवलला ज्या काही परवानग्या दिल्या आहेत तर त्या सरकारने त्वरित रद्द कराव्या। सनबर्नने जो काही मागचा कर बुडवला आहे तो व्याज सकट वसूल करावा। राष्ट्रध्वजाचा अवमान ज्या फेस्टिवलमध्ये झाला आहे तर त्यांच्यावर राष्ट्रध्वज संहितानुसार गुन्हा नोंद व्हावा आणि गोव्यामध्ये म्हणजे अशा स्वरूपाचे जे काही कार्यक्रम आहेत जे आपण कसं म्हणतो की आपल्या पिढीनं व्यसनची सवय लावते, प्लस त्याच्या जोडीला की पाश्चात्य संस्कृतीचं जे काही उद्धतीकरण होतं, तर अशा प्रकारचे EDM गोवा मुक्त करावा किंवा याला कुठलंही स्थान गोव्यात देऊ नये, ह्या 4 मागण्या आहेत आपल्या आजच्या पत्रकार परिषदेला सनबर्नला अनुसरून। सनबर्नसारखे फेस्टिवल आवश्यक आहेत का गोव्यात? तर एक बाजू कशी असते ना, पर्यटनची वाढ होते, व्यवसाय मिळतो। अरे पण पर्यटन जर करायचं असेल तर विदेशी पर्यटकने आपल्या संस्कृतीशी जोडणारे खूप अशी कलाकृती आहेत ना, तर त्या कलाकृतीला जोडून पर्यटन करावं। पर्यटन करायला कोणाला अडचण नाही ना, पण अशा ज्या पर्यटनाने ज्याच्यामुळे आपल्या युवा पिढीनं व्यसनाच्या आधारी जातात, आपल्या संस्कृतीचा नाश होतो, असं पर्यटन आपल्याला का आवश्यक आहे? आपल्या हिंदू धर्मामध्ये वचन आहे, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी नारीची पूजा केली जाते तर त्या ठिकाणी देवताचा वास असतो। पण समजा या अशा प्रकारच्या सनबर्न महोत्सवामध्ये जर अनेक तरुण आणि तरुणी त्या ठिकाणी जाऊन अंमली पदार्थाचे सेवन करू लागले, धूम्रपान करू लागले, मद्यपान करू लागले, तर या नारीमध्ये देवताची शक्ती आहे असं आपण म्हणू शकतो का? गोवा फर्स्ट परशुराम सोनेरलेकर तांच्यांनी आयज म्युनिसिपालिटीक दे स्लॅम्ड द म्युनिसिपालिटी फॉर हायकिंग द रेट्स ऑफ ट्रेड लायसन्स आनी सायनबोर्ड्स। सोनेरलेकर म्हणटा की जेन्ना हांचे कडेन पयशे ना म्हणून जरी रेवेन्यू वाडोवपाक ट्रेड लायसन्स वाडयता जाल्यार व्हडले कॉर्पोरेट्साक म्युनिसिपालिटीन कित्याक सोडलो? तांचें म्हणणें आसा की
फ्लायओव्हराचे खंय अरावंड 32 करोड कितें रिकवर करपाचे आहा म्युनिसिपालिटी MPTचे वेगळ्या वेगळ्या कंपनीच्या भाड्याच्या हातून म्युनिसिपालिटी खंय 5.5 करोड रिकवर करपाचे आहा. कळ्ळें की ही जी मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सील आहा ही 10% ट्रेड लायसन फी आनी जे सायनबोर्ड फी आहा ती वाडोवपाक सोदता. पूण म्हाजो एक क्वेश्चन आहा म्युनिसिपालिटीक, जे आमी तांकां गेल्या फावटी निवेदन दिल्लें की जो फ्लायओव्हर आहा ते 22 करोड अजून तेंचे रिकवर जावंक ना आनी अदानी जिंदाला कडल्यान एक 5.5 कोटी जे MPT थ्रू जे म्युनिसिपालिटीक येवपाचे आहा ते रिकवर करूंक ना. नेक्स्ट विकाच्यान सेंटेनरी इयर आमचे मुरगांव म्युनिसिपालिटी सेलिब्रेट करपाचें आहा. सो म्हाका एक दुबाव आसा की हे जे DMA जे हांकां ग्रांट्स दिता फॉर वेलफेअर आनी बेटरमेंट ऑफ द मुरगांव कावन्सील, हे सेंटेनरी इयराच्या लाखांनी आनी करोडांनी पयशे मोडटात. तेच जर करोड रुपयाचे हांकां DMA एज अ ग्रांट दिता, तेच जर आमकां टॅक्स रिबेट म्हणून दीत जाल्यार इट कॅन बी अ वेरी गुड सेंटेनरी इयर. आतां म्हाका एक क्वेश्चन आहा की सेंटेनरी इयर सेलिब्रेशन करता की आमकांच सेमिट्रीन पावोवपाचे आहात, हो एक व्हडलो दुबाव आसा. Before embarking any action against them, we have to be sure that whatever action is taken will be valid in eyes of law. We are in the process of taking necessary approval from our concern. Our legal advice also we have to take the legal advice. File is already marked to the legal advisor. So in a short due course of time, we will take necessary action in the matter. Yes, whatever recovery is there, I will do the recovery. This is our prime concern, and we are working for this recovery. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. फोंडा आणि मडगांवच्यान ODPचेर सुमार 400 ऑब्जेक्शन आयिल्ले आणि ताचेर मिटींग घेवन ते ऑब्जेक्शन शॉर्ट आउट करून तेजेर कितें डिसिजन घेतले म्हणून SGPDचे चेअरमन रेणुका डिसिल्वा यांनी सांगितलं. 2 months for filing objection suggestion on draft ODP to 2028 for Margaon and Ponda is over on 5th of February 2019. Now authority has constituted a subcommittee to 3-member committee to consider the objections and suggestions. 300-350 ऑब्जेक्शन्स आयल्या. 5 तारीख लास्ट डेट आसा. नाव दे आर स्क्रुटिनायझींग एंड नाव दे वील स्टार्ट प्रोसेस ऑफ आस्किंग हियरिंग विजिटींग सायट्स एंड ऑल दॅट. तो प्रोसेस स्टार्ट जातलो. तिसरें होलसेल फीश मार्केटाचें कितें प्लॅन्स बीन प्रेजेंट केले ते अप्रूव केले. JSIDC इज गोईंग टू अंडरटेक दॅट वर्क ऑफ होलसेल फीश मार्केट. तांणी फूल मार्केट डिझायन करपाचें डिझायन केला. तुमकां जाल्यार तुमच्यांनी मागीर प्लॅन्स पळोवपाक आनी प्लॅनूय आमकां दाखयल्ले. आमी तांकां म्हणटा एक दीस केन्ना तरी आमकां वी हॅव अप्रूव्ड द प्लॅन बट वी टोल्ड देम टू गिव अस प्रेजेंटेशन ऑल्सो. केन्ना तरी मेंबर्सांनी म्हणटा आमकां प्रेजेंटेशन दिवचें म्हणून JSIDC. ती उसगांव मार्केट तें हांव आसतना बांदलेलें आनी तेन्ना ती PDA अप टू उसगांव आशिल्ली. तेन्ना आमी ती जमीन घेतली आनी एक मार्केट बांदलें PDAचें मार्केट बांदलें. वयर हॉल आशिल्लें फॉर मल्टीपर्पज सगळे तरेचे तांकां भुरग्यांक डान्स नाटकां ड्रामा सगळें जावपाक आनी सकयल शॉपां सगळीं. आतां ती कितें PDA कितें हें केलां की ती डेमोलिश करपाची आनी नवी बांदपाक GSIDC ती तेणी दिवचें हें केलां. राशोल सेमिनारीन आयज 14वे आमचे दायज प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी विशय आसलो गोंयची मातयेची हातकृती गोंयकारांचे दायज. What can we learn from ancestors? I just gave you all a few examples. What can we learn from ancestors? What we should learn and understand is that we are borrowing the world and the reserves of the future generation. Our ancestors thought about it. If our ancestors had to destroy the land and not to save the land and divide the land for certain purposes, you all or we wouldn't have had it. दुसऱ्यो वस्तू आयल्या आनी सोकास हे मातयेचो वापूर आमच्या जिवितांत उणो जायत गेला आनी काबार कसो जाला. ह्याच खातीर आमचे सेमिनारींत तर आमी वर्साच्या वर्साक तरेकवार आमच्या दायजाचो आमी उगडास करता. गणपती विघ्नहर्ता अशी देवाक खूब नांव आसा. आज हे देवाची वाडदिवस. हे देवाक आमी खूब मानतात. सगळ्यात वेगळ्या देवाक पयलो मान आसता. अशें देवाचे आज वाडदिवस करपाक खूब लोक अख्ख्या देशभरांत सगळ्या देवळांनी येतात.
महाप्रसाद जालो, आरती जाल्यो, अशे सगळे सगळ्या भाविकांनी सगळे भाविक येवन गणेश जयंती साजरी केली. आज गणेश जयंती आहे. तरी गणेश जयंती माघ महिन्यात साजरी केली जाते. तर गणेश जयंती का साजरी केली जाते तर या पृथ्वी तलावर गणेशाचा या दिवशी जन्म झाला आणि त्या पार्वतीच्या मनापासून त्यात जन्म होऊन त्यात प्राण घातला गेला. त्यामुळे गणेश जयंती केली जाते. सगळ्या देशभरामध्ये साजरा केला जातो. माघ गणेश जयंती, माघी गणेश जयंतीला म्हणजे विनायकीच्या दिवशी ही माघ गणेश जयंती सगळ्या गोव्यातच नव्हे तर सगळ्या देशामध्ये साजरी केली जाते आणि अशा रीतीने हा गणेश जयंतीचा उत्सव सगळीकडे साजरा केला जातो. सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्. आणि असं करून आमचो गणेशपुरीचो गणेश एकदम उत्सुकताक प्रतिसाद वाडत आसा लोकांचो आणि लोकांची कामां पण जाल्ली आसता. गणेश पावता अशें सगळ्या गोंयाभर प्रसिद्धी जाल्ली आसा. गोंयच्या भायरसून सुद्दां कर्नाटक आणि कोकणसून रत्नागिरी पासून सुद्दां लोक भक्तिभावान येतात. मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम्. अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोऽपि भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळत रावत प्रुडंट. नमस्कार.